फिशरीज मंत्री विनोद पालयेकाराचे खंय काय लोक कान फुकतात तो पोकळ कानाचो ताचो कारभार खंय गोंयच्या नुस्तेमारांक परवडपाचो ना म्हूण ऑल गोवा फिशरमॅन फोरमाचो आरोप। भायर नुस्तें विकतल्यांच्या ट्रकांचेर पालयेकार 50,000 फी लावंक सोदता म्हूण फोरम चाळवला। आयज तुम्ही पळयले सगळे बोटकार पोनेवकार मागकार आयज एक प्लॅटफॉर्माचेर येवन उबे रावले आनी हांकां कारण हिंगा एकठांय जावपाक हो फिशरीज मिनिस्टर हांव नांव घेवन सांगता मिस्टर विनोद पालयेकर। आयज आमकां इतले त्रास जाले सगळे वद्दान नये कायदे हाडटा नये वस्तू करूंक सोदता आमकां फिशरमॅनांक सोतावपाक आनी आमी आयकलां की तो दुर्गादास कामत म्हूण कोण ताचो एक PA हांव तेजें आयकोन आनी आमचो विजय सरदेसाय हो मिनिस्टर आहा तेजें आयकोन हें सगळें करूंक सोदता म्हणून। पूण आयज थिंगा बोलतेंच घडटा थिंगा एक माफिया रेडी जाला ह्या मार्केटान आनी त्या माफियाचो लिडर एक मौलाना इब्राहीम म्हणून। हो मौलाना इब्राहीम आयज आख्खें तें मार्केट कंट्रोल करता। बाब विनोद पालयेकर जो फिशरीज मिनिस्टर म्हाका जाल्यार दिसता ही इज अनफीट फॉर दीस जॉब। तेणें इधर रिजायन जावचो आनी हो फिशरीज मिनिस्टर पोर्टफोलिओ काडून आमच्या CMाक दिवचो कित्याक ते कडेन जायना हें करपाक। आणि आता परिस्थिती वाईट आहा आणि हो आमचो फिशरीज मिनिस्टर विदाउट स्टडींग विदाउट आस्किंग एनी स्टेक होल्डरांक आमची सबसिडी बंद करता म्हणटा। अरे बापया सबसिडी जर आमची तुवें बंद केली आणि बोटी जर धक्क्यार उरल्यार नुस्तें सवाय काय जातलें हें तो चिंतना। बरें ताका आमी लास्ट टायम एकदा मिटींग घेतली ताजे वेळार ताका सांगलें बाबा तूं कसलो इश्यू करता स्टडी कर स्टेक होल्डरांक आपय विचार म्हणल्यार त्या मनशान आमकां एकूय दीस कसली स्टडी करूंक ना आनी एकूय दीस आमकां आपोवंक ना आनी आमचो ओपिनियन घेना एकाचेर एक स्टेटमेंट काडटा। आज 2 वर्सां जालीं आमकां कॅनॉक आउटपोर्ट मोटराक सबसिडी आसली ती अजूनय सबसिडी आमकां पावोंक ना। फिशरी डिपार्टमेंटान जर गेले जाल्यार ते अशें सांगूंक सोदता आमकां म्हणटा फायनान्स ना जाल्यार व्हडले बोळाय मारून सांगतात फिशरी मिनिस्टर गोंयचो गव्हर्मेंट आमकां हूंय तो 4 ते 6 करोड हूंय सबसिडी दिता। तो 4 ते 6 करोड सबसिडी दिता जाल्यार कोणाक दिली आनी कोणाक पावली ती तेणी सांगची। तो एकवट अशें दवरपा जायो कसलोय जर आमचे दुस्मान काय येयलो कितें जालें आमी एकमतान सगळे बराबर रावन निश्चित मारपा जायो। सरकाराची सबसिडी घेवन नुस्तें एक्सपोर्ट गोंयकारांक नुस्तें म्हारग म्हूण मंत्री पालयेकार भायर वतल्या नुस्तेकाराचेर फी लावंक सोदता। एके वटेन LED फिशींग आनी बुल ट्रॉलिंग जाल्यार दुसरे वटेन एक्सपोर्ट नुस्त्याचेर फी धंदेकार नुस्तेमारांचे शेपडेर पांय पडला। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार।